वास्कोचा आमदार कृष्णा साळकरान वास्कोच्या खारी वाड्याची पळोवणी केली। नुस्तेमारी जेटीची अवतिकाय पळोवन आणि वास्कोतल्या नुस्तेकारांक त्रास करपी खऱ्योच समस्या त्याच्या मुखार आयल्यो। नुस्तेमारी बऱ्याच तेंपा सावन वायट अवस्थेत आसा आणि ताचेर उपाय सादपाची गरज आसा अशें साळकारान म्हटलें। जेटी आणि नुस्तेकारांचे प्रश्न आपूण मुख्यमंत्र्याचे कडेन मांडटलो, नुस्तेमारी वेवसाय बरें करतलो अशें ताणें सांगलें आणि हो प्रश्न सुटावो करतलो हाचो विश्वास तेणी उक्तायलो। आज आमकां ह्या फिशींग जेटीर येवपाक आनी रिक्वेस्ट केल्लो आनी आमी आज हांगा येवन जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा तांचे ते ताणें आमकां एक्सप्लेन केले आनी पळयतकूच खूब वायट अवस्थेन ही फिशींग जेट्टी आसा आनी हो तांचो जी मागणी आसा ती खूब तेंप जाली अशीच उरल्या आनी ही अशी आशिल्ल्या कारणान आमचे बोटकार भावांच्यो बोटी डॅमेज जाता, नुस्तें एक एकदां पिड्ड्यार जाता भायर उरलेल्या कारणान। सो सगळे हे प्रॉब्लेम्स आसतना खंय तरी ताणें सोल्युशन हाजेर काडचें म्हणून आमकां एक रिक्वेस्ट केल्लो आनी त्या रिक्वेस्टाक मान दिवन आमी आयिल्ले। आमी सगळे तांचे प्रॉब्लेम्स पळयले आनी आमी तांकां एश्युरन्स दिलां की हे तांचे जितले प्रॉब्लेम्स आसा ते आमी गव्हर्मेंटा कडेन पावोवन हाजे भितर 100% सोल्युशन हे आमी काडटलेच आनी आमकांय आमच्या CMाचेर एक फेथ आसा, तो इतलो बरो काम करता। सो आमकां एक विश्वास आसा की हांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा, हांचे जे डिमांड्स आसा, मागण्यो आसा त्यो 100% पूर्ण जातल्यो।